उत्तर कन्नड जिल्ह्यातलो झेडा तालुको हो तालुको राज्यातलो मागास तालुको जावन आसा। तालुक्यात सुपा धरण जरी उरले तरी हो तालुको गरीबूच आसा। आता जरी सुधारलो असो दिसलो तरी रोजीरोटी लागींच्या गोंय राज्याचेर निर्भर आसा। सुपा धरण वाठारांतले विस्थापीत रामनगर जरी थंय रावले तरी तेमगेल भोग सरले नात। तरी अशे संकश्टांतल्यान मार्ग काडून वयर सरिल्ल्या कुमारी नकुशा रामा नायक हेगेली ही काणी। 10वी पर्यंतचे मराठी माध्यमांतल्यान शिक्षण जाले। मॅट्रिके आसतना बापूय संवसारांतल्यान गेलो तरी आवयन धैर्य सोडनासतना एक बापूय जावन तेमकां शिकयले। आतां पळयात नकुशाल काणी तेमगेल्या तोंडांतल्यान। नमस्कार। आयज आमच्या मुखार आसा नकुशा नायक, जेणे अख्ख्या कर्नाटकान BSc नर्सिंग करून फर्स्ट रँक घेवन गोल्ड मेडल मेळयल्लें आसा। सो आयज आमी येयल्ले आसा हांगासर तेजी बारीकशी एक मुलाखत घेवपाक। सो आमी तेजे कडेन थोडे प्रश्न विचारतले। सो आयज आमी जाणून घेवया हे गोल्ड मेडल मेळोवपाक तेणी कितली मेहनत केली आनी तेणी कितें केलें तें सगळें आमी तेजे कडेन जाणून घेवया। सो नकुशा नायक आमच्या फुड्यान आसा। सो हांगासर आमचो पयलो प्रश्न तुमचे कडेन असो आहा, 10th खंयसर केली? 10th मी रामनगर स्कूल गव्हर्नमेंट स्कुलानच केली। सो तुमी 10थाक तुमचे म्हणल्यार वचपाचें येवपाचें कशें आसलें आनी 10थाक तुमची पर्संटेज बीन कितें आसली ती मातशी दर्शकांक सांगपाची तुमी। 10th काय हांगा आमचे रामनगर म्हटल्यार लागीं आसलेले, चलून वयतली चलून येतली, सगळी भयणी बी वांगडाच आसलेली। खरें 10थान मातशें पर्संटेज बी कमी जालें, तेन्ना अशी प्रॉब्लम जाल्ली की पर्सनल प्रॉब्लम म्हटल्यार 2 महिने पयलीं म्हटल्यार प्रिपरेटरी चालू आसली तेन्नाच पप्पा एक्सपायर जालो आनी त्या टेन्शनान अशी स्टडी बी इतली इफेक्टीव जावना आनी तेन्ना 10थान म्हाका 67 पर्संटेज जाले म्हाजे। सो आतां नेक्स्ट आमचो क्वेश्चन असो आसा की आफ्टर 10th 67 पर्संटेज येयली। सो आफ्टर 10th तुमी खंय एप्लाय केले, खंयसर तुमचें एज्युकेशन कशें जालें तें मातशें सांगा। 10th जाली की मागीर सायन्स लावचें अशें खूब आसलें। पयलींसूनच एम आसलें डॉक्टर जावपाचें अशें। सायन्स लावंक मागीर मी आनी म्हाजी मोठी भयण खूब आमी भोंवली, दांडेली, जोयडा सगळे कडेन भोंवली, बरें कॉलेज मेळ्ळां न्ही म्हणून। पूण 67 पर्संटेजाक म्हाका खंयच बरें अशें सायन्स कॉलेज मेळोना। कुंभारवाडा म्हणटा थंय नवीन कॉलेज चालू जालें PUCचें, मागीर थंय एडमिशन जालें। एडमिशन जावन 2 दीस मी कॉलेजीक बी गेले, पूण मागीर तेंच्यांनी सांगलें की आपूण प्रॅक्टिकल काही घेयना, थेरी सायन्स तितले जातले। आनी आमचें कॉलेज आत्तां चालू जालां आनी स्टुडंट एक 4 जाणां आसलेलीं, म्हणून म्हाका तेंच्यांनी थंयसून ट्रान्सफर रामनगर कॉलेजीन दिलो। परत रामनगर कॉलेजीन कॉमर्साक दिलो आनी मागीर कॉमर्स हांगा कॉलेज म्हणटा आनी म्हाका सायन्सच जाय आसलें म्हणटना मी विचार केलो की ह्या वर्सा लावचेलेंच नाका, 1 वर्स गॅप दवरुया, वयचेलेंच नाका, फुडल्या वर्सा खंयच्या तरी कॉलेजीन परत सायन्सच करुया। पण व्हडले दिदीचो सर आसलेलो नितीन देसाई सर म्हणून, हांगा BGVS कॉलेजात इंग्लीश सर आसलो तो, तेणी सांगलें की ना तूं ह्याच वर्सा लाय, कॉमर्सच कर हांगा आनी मागीर तूं नर्सिंगाक चल, नर्सिंग थ्रू बी तुका डॉक्टर डिग्रीक तुका वचोंक मेळटलें। आनी तेज्या सांगण्यान मी रामनगर BGVS कॉलेजात PUC केलें कॉमर्स फॅकल्टी। ओके, म्हणजे तुमची 12th कॉमर्स जालेली आसा। हय। सो तेज्या उपरांत तुमी तुमची 12थाची पर्संटेज तुमी मातशें सांगू शकता? 12थात मागीर फर्स्ट इयर थोडे हे जाले, इंट्रस्ट नासलो कॉमर्सान, पूण सेकंड इयराक स्टडी करून 80% केले तेन्ना आनी हय 80% जाले तेन्ना। येस। आनी मागीर तेच्या उपरांत म्हणल्यार तुमची 12th जाली, तेच्या उपरांत तुमी कितें केलें? 12th जाली की मागीर ते सरान सांगलेलें तशें दांडेली कॉलेज आसलेलें नर्सिंग, GNM डिप्लोमा नर्सिंग आसलेलें आनी थंय गेलें एडमिशनाक। मागीर तेंच्यांनी सांगलें तुजें 80% जाला, तूं गव्हर्मेंट सिटाक अप्लाय कर आनी कावन्सिलिंगाक चल म्हणून। तेंचें आयकोन मागीर मी गव्हर्मेंट सिटाक अप्लाय केलें आनी म्हाका तें मेळ्ळें बी, कावन्सिलिंगाक आपयलें बेंगलोर। मी आनी म्हाजो जिजू बेंगलोर सुद्दां गेल्लेले आमी आनी फर्स्ट रावंडात मी सिलेक्ट जालें। म्हाका थंय खंय मैसूर कॉलेज मेळ्ळेलें, मैसूर नर्सिंग कॉलेज, पूण आमकां दांडेली लागीं आनी दांडेली जाय अशें म्हणून आमी तें दांडेली आमकां मागून घेतलें आनी मागीर दांडेली कॉलेजीक वचूंक चालू जालें। मागीर म्हाजें GNM नर्सिंग हें दांडेली जालां 3 वर्सां। ओके। सो तुमची वचपाचें येवपाचें ट्रान्सपोर्ट कशें, म्हणल्यार कितें करताले तुमी तेच्या खातीर? रामनगरसून फर्स्ट मी एकटेच स्टुडंट आसले जे नर्सिंग करी आनी इतले सकाळी अशी वयतली कोण नासली। म्हाजें कॉलेज 8 ते 5 पर्यंत आसलेलें आनी सकाळी हांगासून एक बस वचत, त्या बसीन मी एकटेच, मी ड्रायव्हर आनी
कंडक्टर तिघायत आम्ही उरा एक जगलबेट अर्ध्यापर्यंत तरी आणि कोणच पॅसेंजर उरना असलेले. सकाळी आम्ही एकटेच त्या बसीन वयचले आणि सांजे परत येताना 7:30 बस. परत येताना 7:30 मी सुटले जाल्यार बी 7:45 घेऊन घराकडे पावा. आणि डेली माझे हेच रुटीन. सकाळी 6 वयचले आणि सांजे 7:45 घरा येवचले. मागीर तुम्ही इतले लेट सकाळी उठून वयताले मागीर परत इतले लेट पावताले, सो तुम्ही टायमाचे मॅनेजमेंट कशें केले, एक कितें सांगू शकता तुम्ही? स्टडी तशी नर्सिंगात म्हटलं स्टार्टिंगसून खूप उरा आणि कॉमर्स मिडियम असताना असे इतले कनेक्शन नसले मेडिकलाक नर्सिंग फिल्डाक. तरी बी मागीर जाले एक रातचे 2 पर्यंत येयले. 8:30 गेले की थोडे काही जेवले, फ्रेश जाले, जेवले, तेजे मागीर न्हिदचेले, परत 2 उठचेले आणि 2 ते परत 4 पर्यंत स्टडी करचेली आणि परत न्हिजून परत 5 उठून 6 पर्यंत रेडी जाऊन परत वयचेले कॉलेजीक 6च्या बसीन. आणि तसे जावना जाल्यार 12 पर्यंत न्हिदचेले, परत 2 पर्यंत स्टडी करचेली, 2 ते 4:30 न्हिदचेले, परत सकाळी उठून रेडी जाऊन 6च्या बसीन वयचेले. हेच माझे रुटीन उरा. आणि चडशे जे रुटीन इतले करून बी जायना जाले की मागीर बसीत काय आसा ते सगळे बसीत स्टडी करूनच वयचेले कॉलेजीक. हेच माझे डेलीचे रुटीन असले. ओके, सो खूप ह्याच्या पुढे तुम्ही खूप ह्याच्या खातीर मेहनत घेतलेली हाजे वरसून कळून येता. म्हणून आता ही मेहनत तुम्ही घेतली, हे तुमकां एक गोल्ड मेडल मेळिल्लें आसा. सो ह्याच्या फाटल्यान तुमकां कितले जाणांनी तुमकां सपोर्ट केलो, सो कितले जाणांनी तुमकां एक मोटिवेशन दिलें, सो कितें कितें तुमच्या वांगडा घडलें, कोणी तुमकां इन्स्पायर केलें हें तुम्ही मातशें सांगू शकता? हितूर इन्स्पायर म्हटल्यार माझी फॅमिलीचे म्हाका खूप सपोर्ट आसा. माझे बारके बारके भयणी सकाळी 6 व्हरक पावूक वयचले, परत सांजचे येताना 7:45 म्हटल्यार ती पयलीं येवन रावचेली. घरात सगळे म्हाका जाग्यार मेळ्ळा. मी अजून तशें पळोवंक गेल्यार 3 वर्सां अशें कांयच काम करूं नासलें, फक्त स्टडी कॉलेज इतलेंच म्हाका खबर आसलेलें. तितूरच माझे दीस वचा. आणि मागीर JNM नर्सिंग जालें, परत माझे फायनल इयरात 80 जाले आणि तेजे मागीर दांडेली प्रिन्सिपलान तेणी मागीर म्हाका सीट हे करून दिलें हुबळी कॉलेजीत, KLE नर्सिंगाक. हुबळी हे आसा KLEचें कॉलेज, तितूर मागीर थंय एडमिशन जालें BSc म्हटल्यार पोस्ट बेसीक BSc. आणि 2 वर्सां सेम रुटीन चालू जालें थंय सुद्दां. सकाळी 6च्या बसीन वयचेले आणि कॉलेज 12:30 सुटा, खरें परत स्टडी उरा आणि स्टडी करून परत येता. आणि म्हाका बस धारवाडसून आसली ती सारकी 7 आसली. 9:30 मी परत येवन घराकडे पावा. परत तेच आणि 2 वर्सां बी तेच रुटीन. लास्ट फायनल इयरात लॉकडाऊन जालें आणि म्हाका वयचेले चुकले. स्टडी काय आसा ती सगळी ऑनलायनच जाली. सो हेच्या फुडें एक आमचो असो क्वेश्चन आहा की तुमकां हे गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हणून तुमकां एक कळ्ळें, तेच्या उपरांत तुमकां खंय म्हटल्यार कशें आपयलें, कितें जालें तुमचे कडेन, तें मातशें एक्सप्लेन करा तुमी. कॉलेजांतल्यान सरांनी सांगले गोल्ड पयलीं कॉलेजीत रँक येयला, फर्स्ट रँक म्हणून खबर आसलें, खरें स्टेट रँकात काय जाल्लें काय खबर नासलेलें. मागीर कॉलेजांतल्या प्रिन्सिपलान कॉल करून सांगले की फर्स्ट रँक येयला आणि गोल्ड मेडलचे हे 7 फेब्रुवारीक बेंगलोर दवरला फंक्शन म्हणून आणि तुका थंय वयचें पडटलें अशें म्हणून. मागीर 7 तारखेक वयचें जालें थंय. सो तूं 7 तारखेक फंक्शनाक गेलें, सो थंयसर प्रमुख पावणे म्हणून कोण कोण उपस्थित आसलेले मातशें सांगपाक? हय, आमचे इंडियाचे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद आसलेले आणि गव्हर्नर ऑफ कर्नाटक श्री वाजुभाई वाला आणि आमचे कर्नाटकचे चीफ मिनिस्टर श्री येडियुरप्पा बी आसलेले आणि आमचे मेडिकल एज्युकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर बी आसलेले. ओके, सो तुका गोल्ड मेडल जे तुका आतां मेळ्ळेलें आसा ते तुका कोणाच्या हातीनसून मेळ्ळें? आमचे मेडिकल एज्युकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर त्यांच्या हातीसून म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळें. सो नकुशा, ही एक तुझे गोल्ड मेडल मेळिल्लें एक स्टोरी आयकून आमकां खूब बरें दिसता. कित्याक म्हटल्यार इतले तुका त्रास जाले, तुका बसीचो इतलो प्रॉब्लम जालो, त्या भायर तूं रातचे लेट पावताले, रातचे लेट नायट तूं स्टडी केली आणि इतली खूब मेहनत करून तूं हे गोल्ड मेडल मेळिल्लें आसा. सो हे प्रत्येक स्टुडंटाक एक मोटिवेशन जावन आसा तूं. सो ही आमची मुलाखत एक बारीकशी नकुशा वांगडा आसली. सो देव बरें करूं नकुशा. सो नकुशा, दॅट्स इट फॉर दिस व्हिडिओ. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. नकुशाला आई सविता रामा नायक हेमी खंबीरपणान उबी रावन नकुशा आज इतपर्यंत पावले आणि ताका भांगराचे पदक मेळ्ळे. मनात जिद्द असल्यार जीवनात कितेंय घडू शकता, अशक्य कशी गोष्ट काहीच ना हे नकुशान दाखवून दिले. नकुशाला आवय सारखी आवय सगळ्याक मेळ्ळ्यार सगळें पोराले जिवन भांगर जातले. नकुशा आणि तेमगेल आई सविता रामा नायक हेमकां कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन मानाचो सलाम आणि स्त्री शक्तीक प्रणाम.